बुजीक बरो शेतां सगळी पिड्ड्यार जाली। खंय पडटा हें? सांगोळला। हय मागीर फुडें सांगा। पावसा काळात शेतां पिड्ड्यार जाल्या। पावस पडून उदक बरो ते शेतां कुसल्या तेन्ना ते आमकां सरकारान कितें तरी भरपाई दिवपाक जाय न्हू, नुकसान भरपाई। जेवण चड पावस पडलो ताका लागून खूब पावस पडलो। अंदाजे कितली शेतां हांगासर हे जाल्या पिड्ड्यार जाल्ल्या पावसा खातीर? आतां कमीत कमी 50% पिड्ड्यार जाल्ल्या। लोकांनी थोडे परत लायलेली भातापासून कुसल्या ओपलेली पिड्ड्यार जाली, लायल्ली पिड्ड्यार परत लोकांनी परत आनी एक फावट लायली। सदां एवरी इयर अशेंच जाता? ना अंदू चड 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 जाला। अंदू चड पावस पडलो, चड पावस पडलो। सरकारा कडेन मागणी तुमची आतां? सरकारान आमकां नुकसान भरपाई दिवपाक जाय। दिसान दीस सगळो प्रेस वाडटा, भाताची किंमत कित्याक वाडयना? आमकां वस्ताचें वाडटा, बी वाडटा, कामेरे मानाय वाडटा। पयल्या वर्स आमी 8,000 लायले, 8,500 हांव 10,000 लायले। आनी सारें वाडोवन सगळें वाडोवन आनी आमकां सबसिडी दिताली गव्हर्मेंट आदी। आमी भात दिल्या उपरांत आमकां सबसिडी दिताली। आतां हांव न्हू ह्या वर्साच्यान सबसिडी बंद केल्या, तर आमकां ते 22 रुपया मेळटा आनी कितें 2 रुपया मेळटा ते आमकां दिवंक ना हे वावसा गव्हर्मेंटान। ताका लागून आमकां कितें करून आमकां आमचो कितें गरिबांचें आमच्या शेतकाऱ्यांचें तें पळोवचें। आनी आमकां हांव न्हू कुसला सगळें पिड्यार जालां, हांव न्हू पत्ते लांग पडला, आमकां देश चड जाला। आतां आमकां गव्हर्मेंटान कितें तें पळोवचें। आनी आमी सांग सुद्दा कितें म्हाजें 3.5 शेत आहा, एक शेत हांवें 2 ना ओपलां आनी एका शेताक ओपलें न्हू बरें येयल्लें, ते पावसान सगळें कुसलें नडणीत येयलें। आतां भात कांयच पयस म्हणजे तुमी तेजें एक्शन घेवपाचें आनी आमकां कितें भरपाई दिवची। आतां लुवताना सुद्दां कितें हांगासर मिशिनां आमकां पयशे भरून आमी करता आनी कलांगूट सगळें फ्री। आमकां सांगोळडान कोणूच फ्री दिना, आमदार फकत मागता येता आमचे कडेन, ते तुमी एक्शन पळोवपाचें आनी आमकां कितें तें दिवपाचें तुमी।